म्हाका दिसता जयंतान उलयतकच हांवें आनी कितें एक्स्ट्रा तातूंत एड करपाची कांयच गरज ना. पूण आज जी भारतीय जनता पार्टी आसा, आज भारतीय जनता पार्टी सगळ्यात जगातली सगळ्यात मोठी पार्टी आसा हें आमी सगळ्यांनी लक्ष दवरपाक जाय. आनी आमी ताजे सगळे कार्यकर्ते आसा ही दुसरी आमकां प्रावड जावपा खातीर एक बाजू आसा. आनी हे सगळे करपा खातीर जाणी फावंड केले, जाणी ताची बुनियाद घाली, जाणे परिश्रम घेतले, आज आमकां तसो त्रास तितलो जायना. कित्याक आज आमचो सरकार आसा, बाकीच्यो गोश्टी आसात, आमकां तीनदां आमचो सरकार आसा, चवथ्याय फावटी आमचो सरकार जावपा वतलो. सो आमकां कसलो त्रास घेवपाचो पडना, आमकां परिश्रम घेवपाचे पडना. परिश्रम सगळे तांणी घेतले आनी खंय तरी आज आमची पार्टी आज जगातली सगळ्यात मोठी पार्टी जाल्या. हाजो अभिमान आमी दवरता आसतना ही पार्टी आनी कशी वाडटली, नाजाल्यार आमच्या ह्या पार्टी भितर आनी लोक कशे जोडप हें म्हाका दिसता आमी आमचें काम आसा. आमी फाटींच तांचो बलिदान दिवस आमी मनयलो आनी ताणें जयंतान सांगलें कित्या खातीर म्हणजे तांणी देशा खातीर बलिदान दिलें आपलें. हें आमकां जर सगळ्यांक दिसता आनी त्या खातीर बलिदान दिवस मनयलो. म्हणजे इतलेंच आमच्या कार्यकर्त्यांक विनंती आसा. आज आमी पळयतात की देशभरांत इतली उदरगत जाता की आमी उलोवपाक जाय. कोण फेसबुकार आसा जाल्यार फेसबुकार आमी घालपाक जाय. पयर हांगा पर्वरीचो लास्ट स्पॅन जो आशिल्लो ब्रिजाचो तो घालो. म्हणजे डेव्हलपमेंट इतले मोठ्या प्रमाणार चल्ला, मोठ्या प्रमाणार पयशांची हांगा गुंतवणूक जाता. आनी म्हाका दिसता तुमी आतां पत्रा ते पोले ते पत्रा देवी म्हणजे कसलीच हिंड्रन नासतना म्हाका दिसता आमी पावतले. आनी अशें करून जे डेव्हलपमेंट आज आमचें सरकार करता जाल्यार स्किम्स करता ह्यो सगळ्यो लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. पयरूच आमच्या सरकारान 5 लाखाची स्कीम जी हेल्थ कार्ड आसा ते 6 लाख केले. कोणा खातीर केले? आमच्या खातीर केले न्ही. हे आमी उलोवपाक जाय सगळ्या कडेन. आतां तुमी हांगा खुबशीं बायलां आसा, तुमची गृहदान स्कीम आसा, ताजेय आमी मागला सरकारा कडेन की वाडोवचें म्हणून. आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर तेंय काम जातलें. हे सगळे सरकार आमकां दिवपी सरकार आसा. म्हजें घर स्कीम आतां परवासून आमी सगळ्या कडेन आनी मोठ्या प्रमाणार ही उपक्रम राबयतले. हे कोणें केलें? तुमची घरां आज खुबशीं जाण मांगरांतली आसा, निवड्या वयली आसा, ती सगळीं अजून पर्यंत इल्लिगल घरां आशिल्लीं. पयर आमी प्रोग्राम घेतलो आनी त्या प्रोग्रामाक आमी तांकां रेग्युलरायझेशन सनद दिल्यो. म्हणजे केलें मोठें काम. तुमकां डेली इल्लिगल जे म्हणटाले आज तांकां तोंड ना इल्लिगल म्हणून. हें कोणें केलें? हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. आपका घर बराबर रेगुलराइज करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया. सो असल्या पार्टी जे लोकांचे चिंतता ताका आमी केन्नाच सोडूंकूय जायना आनी तांचे आमी उलोवपाक जाय. लिगल करपा खातीर सगळें केलें म्हणून. आनी त्या खातीर हांव मागता तुमचे कडेन सगळ्या कडेन आमी वी आर व्हेरी प्राऊड. आमी खूब आमकां अभिमान आसा आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. आमचो पार्टी आमच्या खातीर भरपूर लोकां खातीर काम करता. आनी पार्टीच न्ही, हांगा जमिल्ले आमचे सगळे कार्यकर्ते बसून राष्ट्र प्रथम म्हणटा. देश आमचो पयलो, सेकंड आमची पार्टी आनी थर्ड हांव अशे भावनेन जेन्ना काम करता तेन्ना देशाची उदरगत आज जसो नरेंद्र मोदी करता तशी आमकां दिसून येता. सो तुमी बी त्या कामान मोठ्या हातून लागचे आनी आमची देशाची, आमच्या गांवाची, आमच्या वाड्याची उदरगत करपाक मदत करची. देव बरें करूं. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची आज 125वी जयंती आम्ही तांकां आर्गां ओंपपा खातीर हांगा आसा. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे कंट्रिब्युशन या देशा खातीर मोठें आसा. पूण आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक जनतेन कळपाक जाय की 5 ऑगस्ट 2019 हो कित्या खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो. तांकां श्रद्धांजली आमी जर दिली जाल्यार 5 ऑगस्ट 2019 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, अमितजी शाह आणि आमच्या सरकारान काश्मीरातले 370वे कलम हे रद्द केले. आणि ही खरी तांकां आदरांजली. कारण की अनेक वर्सांपूर्वी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी एक चळवळ सुरू केली. नेहरू गव्हर्मेंटान जेन्ना तांकां स्पेशल स्टेटस दिल्ले जम्मू काश्मीराक ताका विरोध केल्लो आणि ते एक मोर्चा घेऊन गेले, रॅली घेऊन गेले. त्यांच्या बरोबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी असले. कित्याक घेऊन गेले? कारण की काश्मीरान त्या टायमाचेर वचपा खातीर पासपोर्ट लागतालो. तेंच्यांनी तो विरोध केलो. 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे म्हणून. काश्मीराच्या बॉर्डराचेर अंबाला तेवढी तांकां अटक जाली आणि मागीर तांकां बडखणीन दवरले आणि काही दिसां भितर तांचो मृत्यू जालो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी अशे सादेपणी मृत्यू जावपी न्ही मनीस, कित्याक तेंची शरीरयष्टी, तेंची बॉडी, तेंचे म्हणजे योग करप हे अत्यंत बरें असले. पूण ह्या वेळाचेर आमी एक लक्षात घेवपाक जाय की डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी तेंचो जन्म, तेंचे कार्य बंगालान जालें, पूण ते जम्मू काश्मीरान वचून लढले. कितें गरज आसली तांकां? ते यंगस्ट वायस चान्सलर असले जम्मू काश्मीर बंगालच्या युनिव्हर्सिटीचे, उच्च शिक्षित बॅरिस्टर असले.
वडिली त्यांचे बॅरिस्टर बऱ्या घरातले, पूण ह्या देशाच्या अखंडते खातीर, देशाच्या एकते खातीर, इंटग्रिटी खातीर ते लढले. नेहरू गव्हर्मेंटाचे कॉमर्स मिनिस्टर असले, बरे पद असले, पूण तेंच्यांनी तो विरोध केलो आणि तेंच्यांनी जम्मू काश्मीरात आपले बलिदान दिले. म्हणून 5 ऑगस्ट 2019 आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन ते कलम रद्द केले आणि आज आमचो देश आज एक असा. म्हणून आम्ही सगळ्यांनी एक आजच्या दिसाक तांकां आर्गां ओंपतना एकूच लक्षात दवरूंक जाय, आम्ही खंयच्याय जाती धर्माचे असो, पंथाचे असो, पूण आम्ही सगळ्यांनी या देशा खातीर नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट आणि इंडिव्हिज्युअल लास्ट म्हणून आम्ही या देश प्रथम हेचेर आम्ही कार्य करूया. आज माननीय आमदार आणि तुम्ही सगळे जाण आयले, पण तुमकां देव बरें करूं. वंदे मातरम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.